आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबेरी नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंय शिपयार्ड तळावयल्यान पाकिस्तानाक गुप्त म्हायती दिवपी जासूसाक अटक. उत्तर प्रदेश एटीएसाची कारवाय फुडलो तपास चालू. म्हापशेच्या शेल्पे धुळेर वाठारांत सोमारा सांजे दोगा भावा भयणीचेर घरांतल्यांनीच केलो हल्लो. पडिल्लो आमो काडपाक गेल्ले कडेन जालो हो हल्लो. देव दामोदराच्या आंगावयल्यो भांगरा वस्ती फारोवन व्हेल्ल्या चोरांक अटक. 2 म्हयन्यां पयलीं जाल्ली ही चोरी. काल गुन्यांव केलो नोंद. शांतादुर्गा कुंकळकरीण देवस्थानाचेर आक्षेपार्ह विधान प्रकरणात श्रेया धारगळकराक आनी नमिता फातर्पेकराक 4 दिसांची पोलीस कादय. दिवचले पोलीस स्टेशनाचेरूय अटकेची मागणी. दुरुस्त केल्ले कला अकादमीत गळटी सुरूच. पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी केली पळोवणी. विरोधकांची खर टिका. करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर उबारतले लेक व्यू रेस्टॉरंट. मडगांव आनी हेर म्हत्वाच्या स्टेशनांचेर रेंट बायक ईव्ही चार्जिंग स्टेशनां. कोकण रेल्वेचो एमडी संतोष कुमार झाची माहिती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. म्हापशेच्या शेल्पे वाठारांत सोमारा सांजे दोगा भावा भयणीचेर घरांतल्यांनीच जीव घेणो हल्लो केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण संपूर्ण चोडणकार आपल्या प्रॉपर्टीन आशिल्ल्या आंब्याच्या झाडाचो पडिल्लो आंबो काडपाक गेल्ले कडेन तेन्ना तांचेर ताच्या शेजारी रावपी घरच्यांनी हल्लो केलो. संपूर्णाक वाटोवपाक गेल्लो ताचो भाव साईश चोडणकाराचेरूय ताणें जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात दुखापत जाल्ल्या दोगांय भाव भयणांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. म्हापशा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. माझ्या घरा कडेन अटेम्प्ट टू मर्डर जाला. म्हणजे आमचे आमो आसा पळय, तेजो आमो एक पडलो. सो ते आमचे नेबराक इलिगल कन्स्ट्रक्शन घालून एक लेडी घोव आनी ताजो चेडो एसिस्टंट पब्लीक प्रोसिक्युटर म्हणून तो म्हापसा आहा कळ्ळें. ह्यान पयलीं तेणी आमो कातरपाक अटेम्प्ट केलो 2 हिस्ट्री शिटर हाडून. आनी 2 हिस्ट्री शिटर येयले. आमी हांगा कंप्लेंट केलेले, आमचें कांय जावना. सो आतां तेणी कितें केलें, तो आमो काडून गेल्यार इतलें आसतना तेजेर हातीक दाणे मारल्या, घास काडला तेका आनी दाणे मारले. हो कोयतो हाडला आनी तेजे दाणो बीन मारला. सो हांव धुयेरान 1 मिनीट पयलीं हांव धुयेरान गेल्लो, तशीच गाडी परतिली आनी घरा गेलो आनी घरान वचून तांकां विचारलें तुमी तेजे हात कित्याक मारले. इतल्यान तेणी कोयतो काडलो. 2 अटेम्प्ट म्हणजे हांगा केले. 3ऱ्या अटेम्पाक हांवें हांगा घट धरलो, तो म्हाका हांगा लागलो आनी हांवें तांकां दोगांकूय कोयतो हांगा एक घास काडलो. तिमी बायलें दोगांनी म्हाका घट धरलो आनी इतलो म्हाज्या हातीन तो कोयतो सोडोवपाक. दोगांयनी कोयतो धरलो, 3गांयनी पार्टीनी कोयतो धरलो आमच्या आनी आमी ताका प्रेस केलो सकयल दोगांयकूय. कोण नेबर ती म्हणून ती सावत्र आमची. पूण कितें आहा, तांकां अधिकार ना त्या प्रॉपर्टीचो ओनर आमी परचेस केला तो लँड विथ द हावस. सो कोर्टान आमी जिखल्यात. टिकीट ट्रायब्युनल जिखल्यात. डेप्युटी कलेक्टरान ट्रायब्युनल जिखल्यात. आमी आमो हे करपाक गेला, काडपाक गेले थंयसर तेन्ना तुमचेर अटॅक केलो तेंच्यांनी. तेजे उपरांत मागीर फोन मारलो. तुमी धांवन येयली मागीर. म्हाका मारीत रावली आनी आमी येना फुडें ती पळोवली. आमची माँ येयली. आमी हांवें ताका फोन केलो की अशें अशें जालां. लागलो फाटीरचे ताका मारला. मडगांव देव दामोदराच्या सालात देवाचे भांगर फारिल्ले प्रकरणात पोलिसांचो अजब कारभार. 3 म्हयन्यां पयलीं जाल्ले चोरयेचें प्रकरण चोराक धरल्या उपरांत नोंद. धरला ते चोराचो आनीकूय एका चोरयेच्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्याची म्हायती. पळोवया नेमकें कारण कितें.
मडगाव दामोदर सालातले मुर्तेवेले भांगर चोरपाची घडणूक 3 महिन्या पयलींच घडिल्ली. मात हे चोरयेचो गुन्यांव पोलिसांनी काल 19 मेक नोंद केलो आणि तोय बीन चोर सापडले उपरांत ते भायर ज्या चोराक धरला तो फोंडेच्या आनीक एका चोरी प्रकरणात आशिल्लो म्हणून म्हायती मेळटा. धरला तो विकास वसंत नायक शिरोडकार. 3 महिन्या पयलीं जाल्ले हे चोरयेची कोणाकूच खबर नाशिल्ली. पोलिसांनी चोराक धरले उपरांत चोरयेचे प्रकरण नोंद केल्ल्यान पोलिसांच्या ह्या कारभाराचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासला. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्या भितर मडगावच्या दामोदर सालाच्या देवाच्या हांगावयले भांगराची चोरी जाली आणि हे प्रकरणात फातोर्डा पुलिसां भितर कंप्लेन दिली. एक मनशान वचून कंप्लेन दिली. ताच्या नंतर पुलिसांनी हाचो तपास सुरू केलो, पूण प्रकरण हे पुलिसांनी रजिस्टर केलें ना. काल ह्या प्रकरणात फातोर्डा पुलिसांक एक संशयीत मेळ्ळो आणि ताणें हे प्रकरण रजिस्टर केलें. आता पुलिसाच्या म्हणण्या प्रमाणे वरिष्ठ पुलिसान सांगला त्या भशेन की आमी त्या चोराच्या ट्रॅकार आशिल्ली आणि त्या खातीर आमी हें प्रकरण नोंद केलें ना. कारण हें जर पेपरार आयलें जाल्यार तो चोर अलर्ट जातलो आणि आमच्या हातांतल्यान तो निसटतलो. सध्या पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या प्रकरणा भितर वसंत नायक शिरोडकर म्हणून शिरोडेच्या एका इस्माक अटक केली आसा. ताका आज तांणी कोर्टा मुखार प्रोड्यूस केलो आणि कोर्टान ताका 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. वरिष्ठ पुलिसांनी आमकां दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे जे भांगर स्वर्ण अलंकार जे चोरून व्हेल्ले तेही रिकवर केल्ले आसा. म्हणून ताचे खातीर मडगांवच्या हांव गौरव मोलकरे. शांतादुर्गा कुंकळकरीण देवस्थाना संदर्भात केल्ले वक्तव्य श्रेया धारगळकराक भोगले. ह्या प्रकरणात तिका 4 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त दिला. तिच्या वांगडा ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या नमिता फातर्पेकर ह्या बायलेकूय पुलीस बंदखण जाल्या. इतले मजगती लयराय देवीच्या धोंडाचेर केल्ले वक्तव्य श्रेया धारगळकराच्या आंगलट आयिल्ले दिश्टी पडटा. श्रेया धारगळकर आता आनी एका प्रकरणात अडचणीत आयल्या. शिरगांवचे लयराई देवीच्या धोंड भक्तगणाविशीं वायट उतरां काडिल्ल्यान धोंड भक्तगणांमदीं खवदळ पडला. मजगतीं तिडकल्ल्या धोंड भक्तगणांनी सोमारा सांजे दिवचल पुलिशेंत धडक दिली. श्रेया धारगळकर हिचे आड कागाळ दीत तिका अटक करची अशी मागणी धोंड भक्तगणांनी केल्या. ही नायक देसाय खंयसून येयल्या, यांचे कडेन पयलीं यांची आज्या पण यांची पयलीं बर्थ सर्टिफिकेट मागा आणि पयलीं सांग पोर्चुगीज तरी 2 उतरां तरी शिकून येयात म्हणून आणि लिगली येयात म्हणून. एक सांगा रे धोंडानो, तुम्ही जात्रा जातकूच बारांनी वचोन बसनात रे. आ जात्रा आसा सर, बरो देवडान रावता, जात्रा जाली घरा येवन सोरो पिता. आणि हे पण नायक देसाय हे खंयसून येवन हांगा नायक आणि देसाय जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अवकाळी पावसानूच गळटी लागिल्ल्या कला अकादमी वयल्यान विरोधकांचे सरकाराचेर टिकास्त्र. चार्ल्स कुरैया फाउंडेशना वरवीं दुरुस्त केल्ले कला अकादमीचे ऑडिट करपाची गोवा फॉरवर्डाची मागणी. मंत्री गोविंदान राजीनामो दिवचो, जितलो गावडे तितलोच मुख्यमंत्री जबाबदार म्हणून आपाची टिका. आयतारा परतून एक फावट अवकाळी पावसात कला अकादमीक गळटी. भायर पावस जाल्यार भितर तियात्र चालू आसतना उदकाची गळटी. सोमारा PWDचे अधिकारी पळवणी करून गेले. तुम्ही पळोवंक शकता की आतां सध्या आमी आसात कला अकॅडमीन आणि काल तुमकां आमी एक अपडेट दिल्ली ती म्हटल्यार कला अकॅडमीचे जे ओपन एअर आसा म्हणजे फाटलो जो भाग आसा थंयसर ते ओपन एअराचे जे वयलो जो स्लॅब आसलो तो कितलेशेच दीस जाले कोसळून पडलेलो आणि ताचेर कोणाचेच लक्ष नाशिल्लें. सो आतां जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर त्या स्लॅबाचे सगळे जे पडिल्लो स्लॅब जो आशिल्लो तो सगळो काडून तेंच्यांनी क्लियर केला आणि आतां तुमी पळोवंक शकता हांगासर तेंचे जे वयलो जो उरलेलो जो स्लॅब आसा तो सोडप हांगासर चालू आसा. आणि आतांच जर आमी पळयलें जाल्यार आमी जस्ट आतां कला अकॅडमीन येयल्ली जाल्यार हांगासर म्हणजे कला अकॅडमीन उदक जे भरता काल सुद्दां आमी तुमचे मेरेन पावयलेले की काल फक्त एकाच वरा खातीर जेन्ना पावस पडलो तेन्ना कला अकॅडमीचो जो फुडलो भाग आसा थंयसरूच सारकें अशें म्हणजे उदकांतल्यान चलोन वचपाक जाता तितलें उदक जें आसा तें कला अकॅडमीन भरलेलें. आणि त्याच प्रमाणे आमी तुमचे मेरेन अपडेट जी आसा ती पावयत आसता की कला अकॅडमीची कितें परिस्थिती जाल्या आणि कला अकॅडमीच्या ऑडिटोरियम जो आसा तेतून सुद्दां उदक भरता. आणि आयजूच आतां आमी सकाळीं जेन्ना आयिल्लीं तेन्ना जर आमी पळयत जाल्यार PWDचे जे ऑफिसर आसात ते हांगासर येवन तांच्यांनी ताची पळोवणी केली. दुरुस्ती केल्ले कला अकादमीच्या ह्या दुर्दशेचेर गोवा फॉरवर्ड आणि आपाची खर टिका. चार्ल्स कुरैया फाउंडेशना वरवीं केल्ले कामाचे ऑडिट करचे म्हणून गोवा फॉरवर्ड मागता. मंत्री गोविंद गावडे इतलोच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतूय ह्या सगळ्याक जबाबदार म्हणून आपाची टिका. आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान फाटल्या फावटी जेन्ना विधानसभेन प्रश्न मांडिल्लो ज्या वेळाचेर कोलॅप्स जाल्ले
त्या वेळाचेरूय सरकारान आय वॉश केले. ताज्या पयलीं जशें हे भानगडी चलताले जे तरेन 60 कोटी वयर मोडून जे रिनोवेशन केलां आमी उक्ताडार हाडिल्ले आनी मॅटर कोर्टानूय पाविल्ले आसा. पूण दॅट इज वन पार्ट. पूण हे मॅटरान जेन्ना आमी म्हणटाले की थंय सब स्टँडर्ड काम जालां, कॉलॅप्स जाता, फाटल्या फावटी जेन्ना कॉलॅप्स जाले मान्य मंत्र्यान सांगलें की थंय काम करूं नाशिल्लें म्हणून. पूण जेन्ना विधानसभेन आमच्या अध्यक्षान कॉलिंग 0 आवर मेन्शनाक CD सकट प्रूफ दवरले, ज्या वेळाचेर नोव्हेंबर 22 थंय इन्स्पेक्शन काम चलताले जे कॉलॅप्स जाल्ले सायटीर ते आउटडोर स्लॅब. ताजे नंतर सरकार उक्ताडार पडले. फाटले जानेवारीन जेन्ना बारीक पावस आयलो परते लिकेज जाले. फाटल्या म्हयन्याक पावस जेन्ना आयलो लिकेज जाले. भितरल्यान फूल पावस कसो पडटालो मेन ऑडिटोरियमान. काल जेन्ना एक वरभर पावस पडलो काल पयर परते आतां लिकेज जावपाक लागला भितर. सो हातून एक स्पश्ट जाता की जे काम जे आसा हे सब स्टँडर्ड जाल्लें आसा. हांगा कोणाक वैयक्तीक दोश आमी दिनात. पूण जे तरेन काम जालां दीस रेज सिरियस डाउट्स ऑन द क्वॉलिटी ऑफ द वर्क आनी कन्सर्न. आनी हे जी कला अकॅडमी केल्ली ती चार्ल्स कोलिया फावंडेशन म्हणजे हे ते जगातले फामाद हे ते व्हडले इन्स्टिट्यूशनान केल्ली ती. सो जेन्ना तुमी हात घालताले ते रिनोवेट करपाक तांकां तुमी ऑन बोर्ड घेवंक जाय आशिल्ले एटलिस्ट एज अ कन्सल्टंट किंवा तुमी जर काम जर दुसऱ्यांक पूण एटलिस्ट तांकां ऑन बोर्ड घेवन तांचो एडवायस घेवन दे वर रेडी टू डू वर्क इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. कारण तांच्यांनी स्टेटमेंट दिल्लो चार्ल्स कोलिया फावंडेशनान. पूण ते केलें ना. सो म्हणून आमी मागतात फाटल्या फावटी आमी मागणी केल्ली की जे तरेन आतां गरज आसा सारकी. कारण हातून कितें जाता हातून मेन म्हणल्यार जे कला मोगी आसा, कला प्रेमी आसा, कलाकार आसा हांचो रिस्क जिवाचो थंय धोको. कित्याक फाल्यां कितें कॉलॅप्स जायत शो चालू आसतना हाचो नेम ना. आनी थंय ते लो लायंग आशिल्ल्या कारणान उदकूय रोखडें भरता. सो आमी मागतात की चार्ल्स कोलिया फावंडेशनाक ऑन बोर्ड घेवचें इमिडिएटली. मुख्यमंत्र्यान हांगा कांय युगो घेवन बसचो न्ही हो आमचो एडवायस की चार्ल्स कोलिया फावंडेशनाक ऑन बोर्ड घेयात, थंय ऑडिट करात. बाब गोविंद गावडेले जे शाहजहान ताजमहल म्हणून जे स्टेटमेंट आशिल्ले ते ताजमहलाची जी आज तांणी हालत कितें करून दवरल्या ताची जबाबदारी कोण घेवपाक जाय हें तांणी सांगपाक जाय. पयले सुवातेर म्हणल्यार हाची जबाबदारी घेवन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरान रिजायन जावपाक जाय. कारण तो प्रत्येक फावटी जे कितें आसा थंय ते डिफेंड करता ते करप्शन सरकाराचें तो डिफेंड करत आसा. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे हाका जितलो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जबाबदार आसा तितलो आमचो चीफ मिनिस्टरूय जबाबदार आसा, तितली PWD जबाबदार आसा. ही जी कामां आसा ती GSIDC मार्फत खुद्द चीफ मिनिस्टरा अंडर ही कामां चल्ल्यात. आनी जॉयंटली जबाबदारी घेवन हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाक जाय. इट्स अ क्रिमिनल मॅटर. क्रिमिनल मॅटर हांव इतल्या खातीर म्हणटा की आज जे शेत कोर्सा ती सायड आसा ते परत मोडटा. इतले कोटी मोडून जी कला अकादमी सुंदर वास्तू आशिल्ली ताची तांणी वाट लावन दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. करमळे कोकण रेल्वे स्टेशनाचेर बेगीनूच लेक व्यू रेस्टॉरंट उबारतले. तशेंच मडगांव आनी कोकण रेल्वेच्या हेर म्हत्वाच्या स्टेशनांचेर रेंट अ बायक सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आनी व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी सांगलें. त्याच प्रमाण रेल्वे स्टेशनांचेर इलेक्ट्रीक गाडयां खातीर EV चार्जिंग स्टेशनां लेगीत उपलब्ध करून दितले अशें झा हांणी ह्या वेळार सांगलें. First of all, now the entire Konkan belt receives a lot of passengers during monsoon, because on one side it is western coast and another side is Sahyadri ranges, which is known for its green cover and beauty. So a lot of tourists visit. So with the help of Ministry of Tourism, we have developed certain sites. So very soon I'm going to open at Karmali station a lake view restaurant, which is facing that Karmali lake. Maybe next month I'll be opening that. Then at the stations I'm opening new restaurants, new executive lounges. Very soon 6 or 7 major stations will have executive lounges in the Konkan belt. Then for tourists in general, especially for Murgaon region, because it has a lot of footfall, rather the maximum footfall at Murgaon, Higan, Karmali station. So along with the assistance of Ministry of Tourism, now we are developing a tourism package. One new thing during this season that I'm very hopeful that I'll be able to start will be a bike rental facility at Murgaon, because there is a lot of craze among youth. So the tenders have already been floated. Similarly, a lot of electric cars are being used now. So on an experimental basis,
At 5 stations, I'll be opening electric vehicle charging points. Madgaon also has a plan to develop a pod hotel. Then I'm doing revamping of retiring rooms. In the times to come, you will see few hotels on Konkan Railway, especially at Madgaon and Thiven, because there is a lot of demand for tourists, especially students who do not want to spend a lot. So the concept of pod hotel is looking very popular. So I have plans to start these. OCI कार्ड प्रकरणा वयल्यान सरकार गोंयकारांची फटवणूक करता असो आरोप आपाचे फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकरान केला. वेंचणुके उपरांत OCR कार्डा वयल्यान सरकारान गोंयकारांक फटयल्ल्याचे पालेकराचे म्हणणे. गोंयकारांचे पूत, गोंयकारांच्यो फॅमिली पोटा पाण्या खातीर पोर्चुगीज नॅशनॅलिटी घेता, आपल्या पेरंट्सांक हांगा धरून गोंय सोडून लंडनाक आनी बाकी युरोपियन देशांनी ते जॉब करपाक वता. फाटले वर्सभर और 6-8 म्हयन्या पयलीं आमी पळयले की तांच्या पेरंट्साचे जे पासपोर्ट आसा ते पासपोर्ट रद्द केले वताले, कारण तांचो बर्थ पोर्चुगलाक रजिस्टर्ड आसा म्हणून. आमी हो विशय घेतलो, विशय आमी फुडेंय व्हेलो. ताज्या उपरांत चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो आनी एक लेटर दाखयलें, एक मेमोरेंडम दाखयलो. तातूंतल्यान ताणें सांगलें की हो विशय सुटावो जातलो आनी तांकां OCI कार्ड दिले गेले वतले. पूण इलेक्शन सोंपना इंक बोटा वयले पुसून वचना तो पर्यंत यू टर्न मारलो आनी हायकोर्टान जे मॅटर पेंडींग आसा तातूंतल्यान एक गजाल दिसून आयली की सरकारान परत एकदा फटी मारले, परत एकदा फटयले. आज चीफ मिनिस्टर म्हणटा की हो विशय होम मिनिस्टरा कडेन आसा, तो काय तो निर्णय घेतलो. हें म्हाका दिसता इलेक्शन जावच्या पयलीं ताणें सांगून नाशिल्लें. म्हणजे फटी मारप हो ह्या सरकाराचो धंदो जावन बसला. गोवा नौदळ तळावयल्यान पाकिस्तानाक गुप्त म्हायती पुरवण करपाच्या संशया वयल्यान उत्तर प्रदेश ATSच्या पथकान एकल्याक अटक केली. पाकिस्तानाच्या ISIक म्हायती पुरवण करपी ह्या मनशाचें नांव राम सिंग, पिराय 31 वर्सां, मूळ गोरखपूर प्रीपायज रामवापूर गांवचो. गोवा नौदळ तळाचेर तो काम करतालो. गोंय नौदळा वयल्यान फोटो काडून तशेंच हेर म्हायती पाकिस्तानाच्या ISIक पुरवण करपाच्या संशया वयल्यान ताका अटक केल्या. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 121(1) खाला ताचेर गुन्हो नोंद केला. फुडलो तपास चालू आसा. काणकोण वाठारांतले भारत संचार निगम लिमिटेड केंद्र सामके वायट स्थितीत आसा. सरकारान ह्या केंद्राचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप समाज वावुरपी जनार्दन भंडारी हाणें केला. भंडारी हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयला. भारत संचार निगम लिमिटेड केंद्र बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे अशी ताणें सरकारा कडेन मागणी केल्या. काणकोण तालुक्यातलें एक BSNL ऑफिस, हांगा व्हडली बिल्डिंग्स आसात, मागीर मशिनरी सेटअप करपाक, टेक्नॉलॉजी सेटअप करपाक हें आसा, तेंचे रूम्स आसात. पण हांगची आज परिस्थिती आमी पयली भयानक आसा. म्हाका खंय आयले आमी जणू काय वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा दिसतात. कितें आज कोट्यांनी पयशे खर्च करून पळय BSNLान बिल्डींग बांदली आसा, ते बाकीचे स्टोर्स बांदले आसा. पण आज तेजी परिस्थिती इतली वायट आसा, बिकट आसा, सामकी कंडम जाला, सारकी बॅड कंडिशनां आसा. आमच्या हे भारतीय जनता पार्टीचे अंतभक्त म्हणटात काँग्रेस पक्षान 60 वर्सां पयलीं कितें केलें काम. 60 वर्सां पयलीं हो हे कॉन्सेप्ट क्रिएशन्स ह्या काँग्रेस गव्हर्मेंटान हाडलें. उदाहरणार्थ कॉम्प्युटर्स, मागीर टेलिफोन कम्युनिकेशन्स, मोबायलाचे हे सगळे म्हणजे लोकांलो संपर्क जे तेजे पेरंट्स आसा जावं भाव भयणी भायर आसात, गांवाची भायर, राज्या भायर, देशा भायर, तांकां उलोवन तेजे संपर्क येवं हाडून तांकां तेजे सगळे विचारपूस करपा खातीर हें केल्लें. पण ह्या नव्या 10 वर्सां जो BJP सरकार आसा पळय तो, त्या सरकारान हे सगळे पाड घातले आसा. आज ज्या परिस्थिती आज ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयात कितें जाल्ली आसती. हे फक्त हेजो फाटले हेतू कितें आसा, हे जे BSNL आसा ते जियो कडेन हँडओवर करपाचे फाटल्या रांतल्यान. जातले BSNL कशी वीक करपाचे प्रयत्न चल्ले आसा. आज सांगपा आमी BSNL काम करले कितलेशे कामगार जे जॉबा आसता ते बेकार तांकां बेकार पोटा तेजे हें हाडलें आसा, कुराड हाडलें आसा. आज ही परिस्थिती तुमी पळयली आतां. ताका लागून हे सगळे जे पळय करपाक कोण कारणीभूत कारस्थानी आसा तेंचेर सखोल चवकशी जावपा जाय.
आज ह्या BSNLाची एक एडी व्हडलें ऑफीस कोट्यांनी इन्वेस्ट करून बांदलें आसा हांगा कोण अधिकारी आसतलो ह्या अधिकाऱ्याक चवकशी जावपा जाय तो इतली वर्स मागीर हेजेर कित्याक देखरेख करना हे कंडिशनाक कित्याक दवरना हे सारकी चवकशी जावपा ताका पनिशमेंट जावपा जाय. बेटी बचाव बेटी पढाव हो सरकारी नारो खरो करून दाखयला तो नेत्रावळी वेर्लेच्या साईलक्ष्मी परवार ह्या चलयेन. गांवांत शैक्षणिक सुविधा नाशिल्ल्यान ताणें 10वे मेरेनच्या शिक्षणा खातीर केपें गाठलें. हालींच जाल्ले 10वेच्या परीक्षेत ताणें 80% मेळोवन आपल्या आवय बापायचें नांव वयर काडलें. पळयात खासा रिपोर्ट. नेत्रावळी वेल्लेच्या साईलक्ष्मी परवार ह्या चेडवान 10वेत 80% गुण मेळोवन आपल्या आवय बापायचे नाव वयर काडले. साईलक्ष्मी वेल्ल्या रावताले पूण हांगसर शिक्षणाची सोय नाशिल्ली. शिक्षणा खातीर ताका 14 किलोमीटर चलत नेत्रावळी वयचे पडटाले. थोडे दीस चलतच वचून शिक्षण घेतले. परिस्थिती सामकी बाबत. ह्या परिस्थितीत सादी सायकल लेगीत घेवपाची कुवत नाशिल्ली. तरीकूय मनात शिक्षणाची भूक आशिल्ली. कितेंय करचे पडले तरी शिक्षण घेतलेच ही जिद्द साईलक्ष्मीन सोडली ना. देखून ताणें 10वेचे शिक्षण केप्यां वचून घेतले. म्हजें नांव साईलक्ष्मी. आमकां वेल्लेसान नेत्रावळी वचपाक खूब त्रास जाता म्हणून आमी केपें रावतालीं. पप्पान भरपूर त्रास करून शिकयलें आसा. 79% घेवपाचो म्हाका भरपूर त्रास जाले. हांगा सगळ्यांक पयलीं ट्युशनां सारकी फॅसिलिटीज ना. रावपा सारकें मेळना. बसीस सारकें मेळना म्हणून आमी थिंगा रावतालीं. हांगा रेंज बी मेळना. थिंगा रावन सुद्दां म्हाका ट्युशनां सारकें परवडनासलेलें म्हणून हांव घराक शिकतालें. भरपूर त्रास करून हांवें मागीर SSC कंप्लीट केलेलें आसा. मागीर सायन्स घेवन मेडिकल करपाक जाय. सगळ्यां पयलीं मागीर शिक्षण कंप्लीट करून म्हाका पयलीं घराचें करपा आसा. मागीर पप्पान भरपूर हे गेलेलें आसा रोड जावचो म्हणून घराचें रिपेरिंग जावचें म्हणून पण अजून सुद्दां ते कंप्लीट जालेलें ना. भरपूर सरपंच आनी MLA जावन गेले पण अजून रोड सारको जालना. एकटेक येवन प्रॉमिसीस करून वयताले पण तो अजून कंप्लीट जालो प्रॉमिस. हांगा सांगपाचें म्हणल्यार पळय आमी हांगा वेल्ले गांवांत ट्रान्सपोर्ट सारको आसना आनी इश्कॉल तर ना हांगा. आमकां इश्कॉला वयता जाल्यार नेत्रावळी वयचें पडटा. नेत्रावळी जावं सांगे केपें वयता त्या सायडीच्यान रावचें पडटा. आतां आमकां हांगा ट्रान्सपोर्टाचे प्रॉब्लेम जाता त्या कारणान आमकां रूम करून सकयल सायडीच्यान रावचें पडटा. आतां आमी सद्या तर केपें आमी रूम करून रावतालीं आनी तेणे आपल्या जाता तशें करून ही पॉयंट घेवन आपल्याचें केलां तेणी. आमी सगळें आसता रूमान. हांगासान थंय वचून परवडना. येवपा वचपा ट्रान्सपोर्टांनी एक बस बी येता. एक बस आसा आमकां सकाळ फुडें वचपाची ती सांजची येवपाची आनी ती येवपा वचपा तो परवडना आमकां म्हणून आमकां थंय रूम करून रावचें पडटा. आनी ह्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपा खातीर सुद्दां खूब त्रास काडचे पडटा. ही चली आसा ती आतां अंदू 10th आहलेली आनी आतां चलो एकटा येता तो. हांव सुद्दां केप्याच रावन शिकतालो. गव्हर्मेंट इस्कॉलान शिकतालो पयलीं. अजून तरी कांय ना. ते आसा अशी केशव साधना हेची बी हॉस्टेल आसा पूण ती चेडवांच्या खातीर ना हांगा नेत्रावळी बी फक्त चलया खातीर. बेटी बचाओ बेटी पढाओ हो सरकाराचो नारो जावन आसा पूण हो नारो खंय तरी वेल्ले गांवांक एक बेटीचेर खंय तरी लागू जायना. मुख्य कारण म्हळ्यार हे बेटीक खंय तरी शिक्षणा खातीर बेजीक फॅसिलिटी नासल्या कारणान दुसऱ्या जाग्यार वचून शिकोवंक पडटा. वेल्ले गांवांक पळोवपाक गेले जाल्यार खंय तरी शिक्षणा खातीर स्कूल आसा नेत्रावळी 14 किलोमीटर वचपाक पडटा पूण हाडप व्हरप बापूय सादें कोण्याचें काम करता तेका परवडना. ते खातीर आनी तशेंच हेल्थ फॅसिलिटी जावन आसा ती सुद्दां हांगा सारकी ना. नेटवर्क जो इम्पॉर्टंट आसा शिक्षणा खातीर आजकाल तो सुद्दां हांगा आसता आसना. त्या खातीर खंय तरी हे सगळे बेजीक फॅसिलिटी ज्यो आसात त्यो मेळना कारणान तेका खंय तरी भायर वचून शिकपाक पडटा. तशेंच साईलक्ष्मी हे जे आतां तुमी हांव घरा म्हाज्या फाटल्यान पळयता ही फॅमिली आसा ते साईलक्ष्मी SC समाजांतल्यान आसात आनी तांकां ते चेडवाक आयज खंय तरी 80% मार्क्स मेळोन तेणें खंय तरी तेजे बापायचें नांव वयर काडलेलें आसा. सो ते साईलक्ष्मी सांगता की आमच्या दाराक सुद्दां येवपाक रस्तो ना. तशेंच बेजीक फॅसिलिटी हांगच्यान समज आपूण खंय गेलें जाल्यार परत येवपाक बस आसतली काय ना हेजोय बी तांकां डावट येता. त्या खातीर आपूण खंय तरी दुसरे कडेन आपणा फॅमिली सकट गेले शिकपा खातीर. सो अशी ही पाळी येयसर सरकाराची बेटी बचाव बेटी पढाओ हेजे खंय तरी
आनीक लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी अशी ज्यो बेटी आसा गांवांक तांकां खंय तरी शिकपा खातीर ज्यो मूळ सुविधा आसा त्यो खंय तरी प्रोवायड करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. बाणावले जिल्लो पंचायतीच्या मतदारसंघा खातीर 23 जुनाक मतदान जातले. आपाचो जिल्लो पंचायत वांगडी हेझल फर्नांडीस अपात्र थारिल्ल्यान ही पोट वेंचणूक जाता. लोकसभेचा वेंचणुकेचो निकाल लागल्या उपरांत ही वेंचणूक जातली. आपान परतून ह्या सिटा खातीर उमेदवार दवरपाची तयारी जी आसा ती सुरू केल्या. आपाचो बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगासान ह्या विशीं अदीक म्हायती दिली. 23rd June ZP by election आहे. It is going to be for the next 15-16 months election time हो. आणि येस आय थिंक वी आर इन कॅम्पेन मोड. आता लोकसभे इलेक्शनाक कॅम्पेन केल्या आनी परत एक पाट लोकां बरें वचोन एक चान्स मेळटा की दाखोवपाक कितें करपाक शकता, कितें केलां. सो इट इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू मीट द पीपल. वी आर गेटिंग प्रिपेर्ड. तयारी चालू आहा फॉर द ZP. आनी येस कॅन्डिडेट्स ऑल्सो हॅव बीन शॉर्टलिस्टेड. जे कोण उमेदीन बसपा सोदता ते शॉर्टलिस्ट केल्ले आहा. आणि आय थिंक ऑन द 29th ऑफ दीस मंथ रोल आउट जातलो हांगा फॉर द ZP इलेक्शन. आणि आय थिंक वन्स द लोकसभा रिजल्ट्स आर आउट इन दॅट नेक्स्ट फेज वी वील स्टार्ट मुवींग अराउंड एंड गेटिंग थिंग्स ऑर्गनायज बिकॉज नॉमिनेशन बी सगळें जातलें. सो तेन्ना म्हळ्यार इंटरनली कॅम्पेन बी कितें आहा ती वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड. प्रचार चालू जालो. लास्ट टायम 3 कॅन्डिडेट आशिल्ले. एक चर्चिल आलिमो तागेलो आशिल्लो, एक काँग्रेस आशिल्लो, एक तुमगेलो आशिल्लो. आतां तुमी लोकसभेक इंडी अलायन्स म्हणटले. सो हे ZP इलेक्शनां तुमकां कशें पळयता? इंडी अलायन्स आसतलें? जे भाशेन आमी गोंय इंडिया अलायन्सा कोमेसाचे पयलींचे आमी उलयल्ले. हांव पयलीं सांगलें की जेन्ना आमी काँग्रेस बी उलयल्ले. सो आवर थॉट प्रोसेस वॉज ऑलवेज दॅट एज इंडिया अलायन्स सगळीं लोकल इलेक्शनां जी सिंबलाची आहाय ती झगडले म्हणून. सो आतां सिन्स एवरीबडी इज लिटल बीट ऑन अ ब्रेक, मेसेज सगळ्यांक पावल्ली आहा that the first I think opportunity for elections will be here, and I'm sure that India Alliance will be applicable and will also fight as India Alliance. आणि आमगे आपा कॅन्डिडेट आहात. सो आपा कॅन्डिडेट आसतो आणि India Alliance will be supporting. Final decision is yet to be taken. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर